पळोवया प्रायम खबरो। तिळारीचे प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन फाटी घेवंक स्पष्ट न्हयकार। महाराष्ट्र आणि गोयच्या सरकाराकडच्यान स्पष्ट लेखी आश्वासन मेळा मेरेन आंदोलन सुरूच। शरद पवारांनी गोयचो प्रस्ताव मारलो भायर। तिळारीचे उदक बंद जाल्ल्यान 6 दिवसांचे शेतकार पडले त्रासांत। केळी ऊस धरून बरी बरी पिकावळ सुकून काबार। शिमे भायलो शेतकारूच दिता शेतकाराच्या पोटार पांय। प्रुडंटाचो रिपोर्ट। मीन येरादारीक सुप्रीम कोर्टाची बंदी असताना खण खात्यान सेजा गोवाक मुरगांव बंदरावेल्यान मीन भरपाक दिली एनओसी। 48 वरां भितर अर्ज पास। सुप्रीम कोर्टाक विचारला काय ना? प्रुडंटाचो रिपोर्ट। दिल्लीत सामूहिक बलात्कार जाल्ल्या त्या चलयेचेर निमणे संस्कार। सामूहिक बलात्काराचो निषेध करपाक 3 जानेराक भारत बंद आणि काळो दीस पाळपाचो आंदोलकांचो उलो। गोंयांतूय काडल्यो रॅली। हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो पोर्तुगीज नागरिक। ग्लेनाकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट। अपात्रता याचिका घालतलो। राधाराव ग्राशियसाची शिटकावणी। मडगांवां जाली आंतरराष्ट्रीय गोवन युथ परिषद। आणि वास्को रेल्वे ट्रॅकाचेर राविल्ल्या तरणाट्याक गोवा एक्सप्रेसीन उडयलो। धपक्यान मल्टिपल इंजुरी, मेडिकलात मरण। अपघात पळोवपी म्हणटात रेल्वे रुळार रावन मोबायलाचेर पदां आयकतालो। आता खबर विस्तारान। तिळारी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन फाटी घेवंक स्पष्ट न्हयकार दिला। महाराष्ट्र आणि गोय सरकाराकडच्यान स्पष्ट लेखी आश्वासन मेळा मेरेन धरणे फाटी घेवचे ना अशें तांणी आयतारा स्पष्ट केलें। आंदोलकांकडेन सहानुभूतीन पळोवपाची गोय सरकाराची भूमिका आणि केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवाराचे उतरा प्रमाण आंदोलकांनी आंदोलन फाटी घेवचे म्हणून सांगपाक सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकार आयतारा आंदोलकांक तिळारी वचून मेळ्ळो। पण प्रकल्पग्रस्त समितीन प्रस्ताव भायर मारलो। तुमची मागणी गोवा राज्याने मान्य केलेली आहे आणि महाराष्ट्राने तर ती पूर्वीच मान्य केलेली होती। त्यामुळे दोन्ही शासनाने आता आपली मागणी मान्य केलेली असल्यामुळे आपण हे आंदोलन मागे घ्यावं अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो। एकदा हा प्रश्न संदर्भितरित्या मार्गी लागला। 1 तारीखला स्वतः पवार साहेबांनी इथे येण्याचं मान्य केलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांचे इतर सुद्धा अनेक प्रश्न आहेत जे 20-25 वर्ष प्रलंबित आहेत। पवार साहेबांसारखे मोठे नेते ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला ते सुद्धा आपोआप प्रश्न मार्गी लागले असते आणि त्यामुळे अतिशय चांगल्या अशा वातावरणाची निर्मिती झाली असती आणि प्रकल्पग्रस्तांना असा न्याय मिळाला असता। परंतु आज जर असं झालं तर मग ह्याच्यात मला कळवायला लागेल की आज मागे घेतलेलं नाही म्हणून आणि मग पुढचे निर्णय आहेत ते त्यांना त्याप्रमाणे ते घेतील। पण आमच्या समितीच्या वतीने आणि सर्व बांधवांच्या वतीने एकच निर्णय आहे की जोपर्यंत दोन्ही राज्यांची बैठक होऊन या ठिकाणी आम्हाला जोपर्यंत निर्णय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही या कॅनलमध्ये उठणार नाही। हा आमचा शेवटचा लास्ट निर्णय आम्ही सर्व बांधवांनी घेतलेला आहे। या संदर्भात दोन्ही राज्यांची बैठक व्हावी, त्यामध्ये धोरणात्मक निर्णय व्हावा आणि त्या निर्णयाचं पत्र आम्हाला या आंदोलन स्थळी यावं आणि ते पत्र आल्यानंतर आम्ही त्या पत्रावर विचार करू आणि तदनंतर आंदोलन आम्ही मागे घेऊ। या प्रकल्पग्रस्तांना जर कुणीतरी प्रकल्पग्रस्तांना कुणीतरी जर कुठल्याही गोष्टीचा दहशत दाखवून, शह दाखवून किंवा कुठल्याही गोष्टीचा बळ दाखवून जर आम्हाला या प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर ते आंदोलन चिरडू येणार नाही। प्रकल्पग्रस्त आपल्या मताचे ठाम आहेत। यास्तव एवढंच सांगू इच्छितो आहे की प्राणत्यागच काय तर सर्व कुटुंबातील असलेली माणसं इथे एक प्रकल्पग्रस्त लागला नोकरी नाही तर प्रत्येक प्रकल्प बांधवातील नागरिक इथे येऊन बसतील आणि जर पाणी सोडलं गेलं तर आम्ही वर येणार नाही। आम्ही त्या काण्यातून वाहून जाऊनचा प्राणत्याग किंवा आणि शासन दरबारी आमचे जलसमाधीच दिसेल। तिळारीचे उदक बंद जाल्ल्यान 6 दिवसांचे शेतकार सामकेच त्रासान पडल्यात। केळी ऊस धरून बरी बरी पिकावळ उदक नाशिल्ल्यान सुकून काबार जाले। बेगिनात बेगीन कालव्यातल्यान उदक सोडचें म्हणून हे शेतकार मागतात।
ते शिवाय ताकतिकीचो आधार म्हणून सरकाराकडच्यान लुकसाण भरपाई मागतात. एका राज्याच्या शिमे भायलो शेतकार दुसऱ्या शेतकाराच्या पोटार पांय दिता ही सध्या तिळारीची शोकांतिका. श्यामसुंदर फटेचो रिपोर्ट. तिळारी वाठारांतल्या शेतकारांच्या आंदोलनाक लागून गोंयांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. दिवचल तालुक्यांतल्या साळ गांवांतल्या शेतकारांचे चडच लुकसाण जालां. तिळारीच्या उदकाचेर साळांतले शेतकार केळी, मिरसांगो, ऊस आनी हेर पिकां घेताले. तिळारीचे उदक तिळारी वाठारांतल्या शेतकारांनी आडायिल्ल्यान ह्या शेतकारांचे पीक पिड्ड्यार जालां. जाता तितले बेगीन तिळारीचे उदक सोडचे ही तांची मागणी आसा. आमच्या लोकांचे डिमांड अशें आसलें की पयलीं आतां तिळारीचें उदक स्टार्ट जालें, 2-4 वर्सां जालीं. लोकांनी शेतां मिरची जावं कोण गायवाले मको लोकांनी पांय उदक वयता तशें तयार केलें. आनी त्या आतां टायम येयलो की मिरसांगे लावपाचो टायम येयलो जाल्यार आतां रोप बी तेंचे तयार जाले म्हटल्यार उदक ना. शेतकऱ्यांची डिमांड आसा नाल्यार आमकां ते लुकसाण भरपाई गव्हर्मेंटान दिवपाचें नाल्यार उदक तर दिवपाचें. आनी जर 15 दिसां भितर येता जाल्यार लोकांक कितें तरी शेती करपाक थोडें तरी हें मेळटा. तें आतां येयल्लें ना. पयलीं तेज्या पयलीं ना हें 8 दिसांकच जालें बंद जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. तिळारी धरण पिडितांच्या आंदोलनाक लागून लुकसाण जाल्ले शेतकार सरकाराचेर नाराज आसात. सरकारान आमकां लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. तिलारी इरिगेशन डिपार्टमेंटान सोसायटी स्थापन केले. सोसायटी स्थापन करता आसतना त्या लोकांनी सांगले आमकां उत्पन्न करा, तुमकां 3 वर्सां उदक फ्री आनी जमनी पडींग दवरूं नाका. फुडल्या आशेक लागून आमी उत्पन्न केले. आयज ती तिराळीचे उदक आमकां पावंक नासल्या कारणान आमकां लाखांनी लुकसाणी जाल्लेली आसा. तेतूर हरवे चारे गायींच्या खावडीचो हरवो चारो तेका उदीक ना, काजीची कलम आसा तेका उदीक ना, नाल्लाची झाडां लायलेली आसा तेका उदीक ना आनी हे 4,500 केळीची लुकसाणी जाल्लेली आसा. इतलो शेतकऱ्यांक अशी जर लुकसाणी जाल्या उपरांत शेतकरी वयर सरचो ना ही वस्तुस्थिती आसा. आनी हे तिराळीच्या उदकाची आमकां गरज आसा. हांगासर 1 किलोमिटरा पासून म्हाका उदक जर मेळलेलें आसलें जाल्यार हांव पंपींग करून हाडटलो आसलो, पण हांगा 2-3 किलोमिटरा पासून उदक ना. तेका लागून म्हाका ही सगळी लुकसाणी जाल्लेली आसा आनी ही गव्हर्मेंटान म्हाका लुकसाण भरपाई सगळी म्हाका दिवपाची ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन आशा आसा. तिळारी धरण पिडितांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर महाराष्ट्र सरकार कितें उपाय करता ताचेर गोंयच्या शेतकारांचे भवितव्य निबून आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. गोंयांत मीन येरादारीचेर सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्या आसतना खण खात्यान सेजा गोवाक मुरगांव बंदरावेल्यान बार्जी वरवीं मीन व्हरपाक NOC दिल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार सेजान अर्ज करून 48 वरां भितर खात्यान हो हरकतना दाखलो दिला. मुरगांव बंदरावेल्या बोटींतल्यान 150 मेट्रीक टन मीन सेजाच्या आमोणेच्या प्लांटात व्हरपाक ही NOC दिल्या. हाका सुप्रीम कोर्टाची मान्यताय आसा काय ना? महेश घाडे आनी सुरेंद्र मडकेकाराचो रिपोर्ट. गोंयांत मिनाची येरादारी करपाक सुप्रीम कोर्टान पुराय बंदी घाल्या. सुप्रीम कोर्टाचो हो आदेश मोडून खण खात्यान मिनाची येरादारी करपाक सेजा गोवा कंपनीक हरकतना दाखलो दिला. मुरगांव बंदरांतल्या प्रियवंदा ह्या ट्रान्सपोर्ट वयले सुमार 150 मेट्रीक टन मीन बार्जेंतल्यान आमोण्या व्हरपाक खण खात्याचो सहाय्यक संचालक पराग नगरसेकारान मान्यताय दिल्या. अजापाची गजाल म्हणल्यार 48 वरां भितर हो परवानो दिला. सेजा कंपनीन 24 डिसेंबर 2012 अर्ज करून मिनाची येरादारी करपाक परवानो मागलो. 25 तारखेक सरकाराक नाताळेची सुटी आसली. सेजा कंपनीक 26 तारखेक परवानो मेळ्ळो. इतली घाई कित्याक? खण खात्यान सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडला. मीन येरादारीक सुप्रीम कोर्टाची मान्यताय आसा. 48 वरां भितर सेजाक NOC कशी मेळ्ळी? प्रियवंदा बोटी वयल्या मिनाची तपासणी कोणी केली? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेतल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सची मान्यताय घेतल्या. पराग नगरसेकारान आपल्या वडील अधिकाऱ्यांची मान्यताय घेतल्या. सेजा गोवाक हो खासा फावोर कित्याक? प्रियवंदा बोटीचेर 150 टन मीन. MPDंतल्यान हाडिल्ले मीन वेगळ्या सुवातीचेर दवरचे अशी अट खण खात्यान घाल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो भंग जावचो ना हाची जतनाय घेवपाक सेजाक सांगला. MPDच्या सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुरगांव बंदरांत 1,97,000 टन मीन आसा. तातूंतले 1,27,000 टन मीन निर्गत करपा सारकें आसा. उरिल्ले मीन सामकें बाद आसा. ह्या NOCची MPDक खबर आसा. सेजा गोवाक हे मीन व्हरपाक MPD दितली.
सुप्रीम कोर्टान 5 ऑक्टोबराक दिल्ल्या आदेशाप्रमाण मिनाच्या येरादारीचेर पुराय बंदी घाल्या. न्हंय आनी रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सुप्रीम कोर्टान पुराय बंदी घाल्या. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी, सुरेंद्र मडकयकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. दिल्लीत सामूहिक बलात्कार जाल्ल्या त्या चलयेचेर आयतारा सकाळी निमणे संस्कार केले. दिल्लीच्या सामूहिक बलात्काराचो निषेध करपाक 3 जानेराक भारत बंद आनी काळो दीस पाळचो असो उलो दिल्लीच्या आंदोलकांनी देशभरातल्या लोकांक आनी समर्थकांक मारला. बलात्कार करपी नराधमांक बेगीनच बेगीन खर ख्यास्त जावची म्हणून आता आंदोलकांनी नेट धरला. पुलीस 3 जानेराक हे केसीत आरोपपत्र घालपाचे आसात. आयतारा पणजी आनी मडगांवां गोंयकारांनी निषेध रॅली काडल्यो. दिल्लीत सामूहिक बलात्काराक बळी पडिल्ले ते चलयेची कूड सिंगापूर सावन विमानान हाडले उपरांत आयतारा सकाळी एका मसणभुंयेत ताचे निमणे संस्कार जाले. मसणभुंये कडेन कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उपरासचो न्ही म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलीस सुरक्षा दवरिल्ली. सकाळी सुमार 7:30 मेरेन सगळी विधी जाली. इतले मजगती दिल्लीतले घडणुकेचो महिला पतंजली योग समितीन पणजे आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन निषेध केलो. इमिजिएट तेजेर एक्शन म्हणजे कितें इमिजिएट तेका शिक्षा म्हणजे कशी एक तर फाशी जावपाक जाय. म्हणजे कितें आसा की गव्हर्नमेंट पिता कितें फाशी जाल्यार एकदम जाल कितलेशे लोकांक दिवचे पडटा तशें ना. आनी त्या भुरग्याची ती बरे तरेन अशें म्हणजे बरी स्वप्नां पळयता. त्या नदरेन जर आज आवय भायर सरल्या घरा भायर सरल्यात परत ही घडणूक अशे तरेच्यो घडचे न्ही. ताजे उपरांतूय कितल्योश्योच घडणुको घडल्यो. हाका लागून कायदो खंय तरी बदलूंक जाय काय. मडगांवां लोकांनी निषेध रॅली काडल्यो. We all men, beside our law, we all men should know how to love, care and protect women. That is most important. Educate our upcoming generation how we should take care of a woman, how we should protect our woman, because when this happens, there will be a lot of things happening. असले जावपाक दिवपाक जायना. कारण एक बायलेचेर अत्याचार करप म्हणजे ते एक कलंक ते स्टेटीचेर, ते गव्हर्मेंटाचेर, ते सरकाराचेर आनी भारत देशाचेर. इतले मजगती दिल्लीच्या सामूहिक बलात्काराचो निषेध करपाक 3 जानेराक भारत बंद आनी काळो दीस पाळचो असो उलो दिल्लीचे आंदोलकांनी देशभरातल्या लोकांक आनी समर्थकांक मारला. पुलीस 3 जानेराक हे केशीत आरोपपत्र घालपाचे आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.